नमस्कार. आयज रवींद्र भवन बायणाची सगळी कमिटी आयज हांगासर उपस्थित आहा. आमच्या मदीं उपस्थित आहा आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी आनी आधार दिवपी श्री सुकांत शानबाग, जे व्यंकटेश शानबाग चॅरिटेबल ट्रस्टचे ट्रस्टी आसात. आमच्या बरोबर आसात आमचे सदा गोंडशेकर, दामू कुत्रेकर, दिलीप काजळे, प्रकाश गावस, आमचो अंकुश च्यारी, अरविंद शिंदे, शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकर. आमी जेन्ना रवींद्र भवनाचे हांगा सदस्य जाले, हांव चेअरमॅन आनी हे सगळ्यांनी आमी अनेक कार्यक्रम केले. तितून कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जावचो हो आमचो उद्देश आसलो. कारण की आमची गोंयची कोंकणी भास आनी तेतूंतल्यान प्रोडक्शन करपी फिल्म्स आमचे गोंयचे रायटर डायरेक्टर हेंचे जावचे म्हणून. पूण गेल्या वर्सा आमी एक प्रयत्न केलो आनी कोंकणी फिल्म फेस्टिवल केलो आनी आमकां तो सक्सेस आयलो. ह्या वर्सा आमचो सेकंड कोंकणी फिल्म फेस्टिवल आहा 11 जून ते 14 जून. ह्या दरम्यान आमी जशें सांगलें 11 तारखेक आसेसांव हे फिल्म आमी हांगासर दाखयतले. हितून प्रशांती तळपणकराची प्रमुख भुमिका, तिका अनेक हितून बक्षिसां मेळिल्लीं आसा. त्याच बरोबर तेच्या नंतर दुसरें फिल्म आसतलें जुजे, तेतूनय प्रशांती तळपणकर आसा, ताका एक इंटरनॅशनल अवॉर्ड आनी 4 नॅशनल अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा. 12 तारखेक केस्तांव दी कोफिसांव म्हणून हें फिल्म आसतलें. हेज्या फिल्मचें डायरेक्शन केलां स्वप्नील शेटकर हेंच्यांनी आनी ह्या फिल्मान प्रमुख भुमिका करता तो म्हणजे आमचो राजदीप नायक, तेचें प्रोडक्शन सुचिता नायकान केल्लें आसा. 13 तारखेक बागा बीच एक फिल्म आसा, हें सुद्दां नावाजलेलें फिल्म, अवॉर्ड मुवी फिल्म. हें रिटन अँड डायरेक्टेड बाय आमचो वास्कोकार मुरगांवचो लक्ष्मीकांत शेटगांवकर आसात. हेंचें हें फिल्म आसा बागा बीच. आनी 14 तारखेक मोग हें फिल्म रिटन अँड डायरेक्टेड बाय निलेश मालकर आसा. हेका बेस्ट फिल्म 2025 गोवा स्टेट फिल्म अवॉर्ड मेळिल्लें आसा. ह्या अशी फिल्मां दाखोवपाचो एकूच उद्देश आसा की आमची जे कोंकणी फिल्म मेकर्स आसा तांकां एक उर्बा येवची. आनी हें फिल्म फेस्टिवल 11 जून ते 14 जून आमच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर ऑडिटोरियमान जातलें सांजेच्या 7 वरांचेर. आनी ही सगळीं फिल्मां आमी फ्री दाखयतले. म्हणून आमी सगळ्या वास्कोकार मुरगांवकार गोंयकारांक आमंत्रण दिता. आनी हितून खाशेली बाब म्हणजे जे आमी फिल्म हांगासर दाखयतात ती फिल्मां सगळीं आमच्या गोंयकारांनी डायरेक्ट केला, प्रोड्यूस केला. तितून जुजे फिल्म रिटन अँड डायरेक्ट बाय मिरांशी नाईक आसा. आसेसांव हें डायरेक्टेड बाय मंगरीश जगदीश बांदोडकर आसा. आनी आसेसांव हें विशेशता कित्याक, जशें सांगलें प्रशांती तळपणकर जी आमचे व्यंकटेश शानबाग यांची ज्युनियर असली आणि सुकांत शानबाग जे आमचे आसात त्यांची ती ज्युनियर असली आणि कॉलेजीन वांगडा ते शिकल्यात. आणि तांकां अशें दिसलें की आमचे वास्कोकाराक फेलिसिट करचें म्हणून तेंच्यांनी व्यंकटेश शानबाग ट्रस्ट तर्फे तिचे फेलिसिटेशन दवरलां. हांव विनंती करता सुकांत शानबाग हेंचे लागीं की तेंच्यांनी ह्या वेळाचेर आपलें उलोवप करचें. बरोबर रवींद्र भवन बायणा वास्को एक आयोजन करता ते कला अकादमी तर्फे 8 जून ते 16 जून भजन कार्यशाळा आयोजित करता कला अकादमी. आणि आमकां तेंच्यांनी एक संद दिल्या की रवींद्र भवन वास्कोन दिनांक 9 जून ते 13 जून या दरम्यान दुर्गा कुमार नवती यांच्या मार्गदर्शनाखालील एक भजन कार्यशाळा जावपाची आसा. सदर कार्यशाळा रवींद्र भवनाच्या या मनोहर पर्रीकर सभागृहान जातली. आणि जे इच्छूक आसात मुरगांव तालुक्यांतले तेंच्यांनी हेज्या खातीर सहकार्य करचें आणि तेंच्यांनी हातून पार्टिसिपेट जावचें. ती वेळ आसा सकाळी 10 ते 1 आनी दनपारां 2 ते 5:30 ह्या वेळाचेर ही भजन कार्यशाळा जातली. आणि हे 5 दीस जातली. हेज्या खातीर सगळ्यांनी पूर्ण वेळ रावप हे अनिवार्य आसात. रवींद्र भवनचे अनेक कार्यक्रमय आसात की जे फुडें येतात. म्हणजे म्युझिक क्लासीस आमचे परत एकदा नवीन वर्साचे 15 जूनाच्यान सुरू जाता. तितून तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड आणि वोकल क्लासीस आसात जे आमी डायरेक्ट आर्ट अँड कल्चराच्या तर्फे आमी ते आयोजन करतात. आणि तांकां गांधर्व विद्यालयाच्या एग्जामीकय बसयतात. आमचे कडेन बऱ्यापैकी AC क्लासीस आसात. 250-300 भुरगीं शिकतात. सकाळच्या वेळार सिनियर सिटीजन जे घरा कडेन एक विरंगूळ ना, त्यांच्या वयान शिकपाक मेळूंक ना, तांकां सुद्दां हांगा सकाळच्या वेळार सकाळी 9 ते 11 ते 1 आणि माणकुली भुरगीं 10 वर्साच्या वयर तांकां दनपारां 3 ते आमी सांजचे 6 पर्यंत आसात. आणि त्याच बरोबर आनी एक आमचो विचार जाला. आमचे शांताराम पराडकर, अरविंद शिंदे नाटककार आसात आणि सगळ्यांनी मिळून एक आमी नाट्य कार्यशाळा आमी ऑर्गनायज करपाचे. जय हळदणकर जो नामवंत डायरेक्टर आसा आमच्या गोंया भितर, तेज्या तर्फे आमी साधारणतः 1 जुलैच्यान एक कार्यशाळा करपाची आहा जी सांजची 7 ते राती 10 पर्यंत आसतली. आमी मुरगांव तालुक्यांतले अनेक निमंत्रीत कलाकार जे आसा तांकां आमी आपयतले.
ही फ्री कार्यशाळा आसतली. मागीर आमचो सगळ्या कमिटी मेंबरांचो विचार आसा की रवींद्र भवनाचें प्रोडक्शन करप, मागीर ते गोंयच्या पेरणी जागराचेर आसत किंवा गोंयच्या लोककलेचेर आसत, एक 2-2.5 वरांचें नाटक बसोवप ह्याच कलाकारांक घेवन. तेजें सुद्दां आमी डिटेलिंग फुडें करतले, पूण आमी आयज कळून करूंक शकता की जे कलाकार ह्या वर्कशॉपान येवपाक सोदतात कार्यशाळेंत, तेंच्यांनी आपली नोंदणी आमच्या रवींद्र भवनान करची. आमी तांकां आफोवन एक मिटींग करतले आनी मागीर जयेंद्र हळदणकर हो डायरेक्टराच्या अंडर हे डायरेक्शन करतले आनी आमी एक प्रोडक्शन आमचें रवींद्र भवन बायणा वास्कोचें प्रोडक्शन करतले, जे गोंयभर आनी गोंया भायर आमी ते कलाकारांक संदी दिवपाचो प्रयत्न करता. धन्यवाद. Good evening, everybody. It gives me great pleasure to assemble here and inform that we are going to honor Prashanti Talpankar, who is an award-winning artist from Vasco, our very own Vasco. She was my junior in college, a very talented person, a great soul, a very active person, a student leader, and always fought in college for all the student rights. Though she is very successful on stage and a great actor, our family trust, Venkatesh Shanbag Charitable Trust, I would like to felicitate her for this award-winning achievement. Thank you. नमस्कार सगळ्यांक. रवींद्र भवन बायणा गेल्या वर्सापासून आम्ही कोकणी फिल्म फेस्टिवल साजरे करता आणि हे दुसरे वर्ष आमचे. आणि आम्ही हे फेस्टिवल 11 जून ते 14 जूनपर्यंत साजरे करतले. आणि ह्या फिल्म फेस्टिवलचे इनॉग्रल आसतले ते आमचे गोयची कोकणी फिल्माचे एक मानबिंदू म्हणून, बरे ॲक्टर म्हणून जे व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्ट ह्याच्यातर्फे प्रशांती तळपणकर हेचे फेलिसिटेशन जातले. आणि त्याच्या उपरांत आमचो महोत्सव सुरू जातलो 11 जूनापासून आणि तो 14 जूनपर्यंत चलतलो. आणि ह्याच्या फुडची माहिती आमचे रवींद्र भवनचे चेअरमॅन श्री जयंत जाधव तुमच्याकडे मांडटले.